येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळय आयच्या हेडलायन. अग्निपथ येवजणे खाला प्रशिक्षण घेतिल्ल्यांक मर्चंट नौदलात दितले पयले प्राधान्य म्हणटा केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक. येवजणेक विरोध चालूच आसा. कासावले पंचायतीन पडला दुष्काळ. गांवभर पातळिल्लो कोयर काडपाक ना पैसे ना कामगार. ग्रामसभेत थळावे फुर्योज. राज्यात आयज फाल्यां घोग्यांनी घालून घेतलो पावस. ऑरेंज अलर्ट 27 तारखेमेरेन उरतलो चालूच. त्या उपरांत पावस मातसो उणो जावपाची शक्यताय आसा. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गांवभर शिपडिल्ल्या कोयराचो प्रश्न आयज जाल्ले कासावली ग्रामसभेत बरोच गाजलो. पंचायत कोयर निवळ करपाचो यत्न करता, पूण फावा ती निधी नाशिल्ल्यान पंचायत वांगडी फुर्योज जाले. तशेंच कोयर एकठांय करपा खातीर कामगारांची उणीव आसा आनी कोयर प्रक्रिया करपा खातीर यंत्र ना अशें पंचायत वांगड्यांनी बेजारून सांगले. पळयात. कासावले आरोसी कुयेले वाठारांत आयतारा प्रशासकाच्या उपस्थितीत खास ग्रामसभा घेतली. गांवच्या लोकांनी प्रशासकाक कोयराक लागून जाल्लो त्रास समजावन सांगलो. उपरांत चड निधी आकर्षित करपा खातीर घन कोयर वेवस्थापनात फेज 2 घटक तशेंच उक्ते शौच मुक्त गांव अशें जाहीर करपाचो ग्रामसभेन थाराव घेतलो. पूण फाटल्या ग्रामसभेत जाहीर केल्ले ODF फेज 1 अजून पास जावपाचो आसा आनी निधीची वाट पळयतात असो आरोप कांय वांगड्यांनी केलो. आयकात. आम्ही एखाद्याका ब्लेम करिना. आयज पासून आम्ही पयल्या जाल्यार आयच्या दिसाक आयच्या वराक पासून पयल्यार आख्खे कांसावल्यान आरोसी पयलीन पयल्या गार्बेज भरलेली आहा. कितली काडली जाल्यार पासून वी नीड टू गेट फ्री ऑफ दीस गार्बेज. सो दॅट्स वाय वी पास टू गेट अस एक्स्ट्रा मिशनरी एक्स्ट्रा फंड्स येवंक आमकां एज फार एज दीस बीन पास एंड हे येवचे पयले आमकां एक अवेरनेस प्रोग्राम जाव. दुसरें नो मेगा प्रोजेक्ट. मायग्रंट्सांक कोणाक तुमी भाड्याक दवरता तांकां इन्स्पेक्शन जावंक जाय. तेंची गार्बेज खंय पडटा ती पळोवंक जाय. हें आमी आयज तांकां सांगलां. We have taken the resolution that we want the phase 2 waste management, but the argument was that the first phase was approved, but still not all the things which we were supposed to receive, the panchayat was not received. I just spoke to the sarpanch and he told me out of the 7 lakhs they have got only 2,80,000. Now we cannot blame the panchayat as well. How are they supposed to work with 2,80,000 for such a big village? We have ROC, Kansauli and Kuyeli. The administrator told us for the second phase they are going to have a committee which will come and check all the points where the garbage is being thrown. I have been coming to the panchayat ample time asking them to send people to check the points where the garbage is thrown. I have pictures. They gave me 2 women who are hired at the panchayat. We went and we cleaned it. Again, it was a mess. So I asked I request a panchayat to put boards and cameras so that we can catch the culprits. It's not that our panchayat is not doing the work. They are doing. But you need funds as well. We need land. And we also need a system to get a composter. Then we need a table. For this we need land. Phase 1 आपण आपल्याला न्हू phase 1 compliance करय आणि second phase आसा. ओके. हेच एजंट डिस्कशन भरपूर जालें. वचन सारके शुअर आसूं ना कित्यान घात तें एडमिनिस्ट्रेटर सांगले लोकां सारकें एक्सप्लेन कर एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस पूण एट द एंड ऑफ इट विलेज शुडंट सफर. ओके. आनी हें आयज रेजोल्युशन पळय घेतला न्हू तें घेवन हेज्या मुखार कोण बॉडी पंचायत पळय इलेक्शन येतली तेणी मिसयूज करपाचें पडना. आमी आयज हें रेजोल्युशन घेतलो. इतलेंच. ओपन डेफिकेशन गांवांत जाता जायना न्हू पूण तेजेर पासून तेणी एक्शन घेवपा जाय. खंय गोळा आसा थिंग टॉयलेट म्हणून जाय. फेज 1 कंप्लीट जावं ना कितें. फेज 1 कंप्लीट जायनासतना फेज 2 आमचो एडमिनिस्ट्रेटर आहा तो सपोर्ट करा म्हणून आमकां सांगपाक लागलो. So we told them, पयली phase 1 complete कर, मागीर phase 2 was. We are supporting. But although he wanted to pass this, we had a fear that the coming new panchayat body may misuse it. ह्या आधी
हे आमचे पंचायत घडलेले आहा त्या खातीर आमी हांगासर आमचो ओपोजिशन मांडलेलें कित्याक ह्या आदी हे घडलेले आहात आनी हे घडोवन तेणी आतां जायते मेगा प्रोजेक्ट्स पास करपाचे आहा जो आमचो गांव काबार करूंक सोदता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आयज जाल्ले तालिगांव ग्रामसभेत बांदकाम बेकायदेशीर आसा असो आरोप करून मोबायल टॉवर बांदपाक खर विरोध केलो. दिसान दीस जावपी अपघात उणे करपा खातीर येरादारी वेवस्थापनाची व्यापक येवजण करपाची मागणी वांगड्यांनी केल्या. मोबायल टावराच्या प्रश्नाचेर आयज जाल्ल्या तालिगांव ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. हो टावर मुळात शेजारच्या गांवांत बांदपाचो आशिल्लो असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. पूण प्रत्यक्षांत शंकरवाडी तालिगांवांत टावर बांदपाचें काम सुरू जालां आनी खंयच्या सर्वेक्षण क्रमांकात टावर बांदपाचें आसा हाचो उल्लेख जावंक ना. फाटल्या 15 वर्सां सावन तालिगांवांत उक्तेपणान बेकायदेशीर गजाली चालू आसात असो आरोप कांय वांगड्यांनी केला आनी ह्यो सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली चालू आसतना पंचायतीच्या दोळ्यार मात धापण पडलां अशेंय सांगलें. रातची काम चलतालें डिकींग चलतालें म्हणून आमी पंचायतीक कंप्लेंट दिली. सांगलें की बाबा 2 टॉवर पयलींच आसा आनी तिसरो टॉवर हांगा कंजेस्टेड एरियेन थिकली पॉप्युलेटेड एरियेन नाका म्हणून. जेन्ना आमी मार्चान कंप्लेंट दिल्ली पूण पंचायतीन कांयच करूं ना बिकॉज द कंप्लेंट वॉज अगेन्स्ट वन मिस्टर सुनील पै आनी ताजी बायल हू इज अ डेप्युटी सरपंच ऑफ तालिगांव विलेज पंचायत ऑफ तालिगांव. पूण ते पंचायतीन कांयच एक्ट करूं ना कांयच ना आनी इलिगल काम चालूच उरलें. दिवो एक्चुअली म्हाका दिसता तांकां डायरेक्शन मेळ्ळें आसतलें संबडी घेवन काम मातशें बंद आशिल्लें पूण सडनली पयर तेणी परत सुरू करून काम परत सुरू केलें. पर आमी परत पंचायतीक रिक्वेस्ट केलें कांयच करूं ना. देन तेणी आपल्या म्हाका एक NOC दाखयली वीच सेज दॅट टॉवर इन्स्टॉलेशन इन चिचोळे. पूण जे टावराचें काम चलता तें शंकरवाडीन चलता आनी तेजेर सर्वे नंबर बी कांयच ना. आमचें ऑब्जेक्शन सिंपल आशिल्लें की इतले लोकांक 101 लोकांक नाका 100-200 लोकांक जाल्यार तो थिकली पॉप्युलेटेड एरियन टॉवर जावपाक जायना. आज हांगा ग्रामसभेन एक रिझोल्युशन घेतलेलें आसा की वॉट ग्रामसभा सेज इज अनलेस एंड अंटील की ते आमचे जे फॅक्ट्स चॅक करचे ना व्हेरीफाय करचे ना दे वील इश्यू अ डायरेक्शन ऑर अ रिक्वेस्ट टू द इंडस टॉवर कंपनी नॉट टू डू द फर्दर वर्क. अशें ग्रामसभेन एक रिझोल्युशन घेतलेलें आसा. सगळ्या लोकांच्या मुखार एक रेझोल्युशन घेतलेलें आसा. पळोवया ग्रामसभेचें कशें इम्प्लिमेंट जाता. Sanctioning has been given in Chinchole, but it has been constructed in Shankarwadi. There is no survey number. So that is very important to be noted. Without a survey number being mentioned and another area being said, how you can put a tower in another place? He might have properties all over, but where permission is given, that has to be done. So that is the requirement of the public is saying investigate and take a resolution over here saying that this is not right, it is being done wrong, and so that if they are filing a PIL in court, the Gram Sabha resolution is a must because that will hold weight and the people around have supported this and that can be even powerful act. तालिगांवात बेवारशी गोरवांक आनी रस्त्यावेल्या खड्ड्यांक लागून अपघात वाडत आसात. ह्यो गजाली जाग्यार घालपाची गरज आसा. तशेंच अपघात उणे करपा खातीर दर एका जंक्शनाचेर ट्रॅफिक सिग्नलां आनी स्पीड ब्रेकर घालचें अशी मागणी तालिगांव रावपी सेसील रॉड्रिगेसान केल्या. I took up issues on the stray cattle menace. Accidents have happened. People have died due to stray cattle coming and hitting public. So this has been like how the Sarpanch said 15 years he's been a Sarpanch and this has been a menace. But why it's taking so long? Roads have to be done up. You can't keep roads undone just to say that to teach people a lesson. People are coming and drinking in certain places. Police have to be called. But public roads have to be done up in a good way. Secondly is our Odshell Junction. It's an accident-prone area. There are no signal points. There is nothing. And continuously, n number of times there are accidents. So resolution has to be taken to put a signal point and public safety. Public safety is a requirement for our people. पूण आदलो सरपंच जानू फेर्नांडिसान ह्या टावरा खातीर सरकाराक दोश दिला. टावर उबारचे पयलीं पंचायतीक विस्वासांत घेतिल्लें ना अशें तांणी सांगलें. by the president and we are with the resident. आमकां तुमी आमी against policy होता म्हणून government आमकां ते करता. We are the part of the government. Government has to save us, no? Who will save us? Government. Now they are blaming us, fighting with us. Who is coming to support us? Government is coming. When they are making the policy, they have to support the. आमकां सांगपाक जाय. They have to consider पंचायत. They have not done that. फाल्यां आतां तिका इलेक्ट्रीक कनेक्शन दिलें विदाउट मागीर ते लोक आमच्या नांवान बोवाळ मारतले. नो, they cannot fight. Government सगळी फंक्शन डिपार्टमेंट पंचायतीक ब्लेम करूंक जायना. दे हॅव टू त्याच खातीर आतां तुमी वता आनी कन्सर्न ऑफिसराक
हे दिया लेटर दिया एका टावराक दिनाका म्हणून ते येतात पंचायती सांगतात एनओसी दिनाका पंचायतीन विचारल्यार बी तीच अबाउट इट न्हू आनी आय रोट द PWD सेईंग दॅट यू रीथिंक अबाउट द एनओसी विड्रॉ कर जाता जाल्यार लोकांचे प्रॉब्लेम ना जाल्यार लोकां कडेन वता तूं फेस कर ना तूं कॉल कर तिका शंकरवाड्यान तूं हे कर गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भारतात कोविड वाशिनाचो आंकडो 200 कोटीचेर पावपाच्या मार्गार आसा. देशात कोविडाचे खबरदारेचे डोस नेटान दिवपाचें काम सुरू आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयतारा मन की बात ह्या कार्यावळीन सांगलें. आयज सकाळी 7 वरां मेरेन भारतात कोविड लस दिवपाची कव्हरेज 197.8 कोटी वयर जाल्या. 2.55 कोटी कार्यक्रमांतल्यान हें साध्य जालां. तशेंच हाताची नितळसाण, मास्क घालप ह्यो सारकेल्यो गरज आसा ती जतनाय घेवपाचो सल्लो प्रधानमंत्र्यान दिलो आनी पावसाच्या दिसांनी भोंवतणच्या अस्वच्छतायेक लागून जावपी दुयेंसां विशीं सादूर रावचे अशेंय सांगलें. आयकात. हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है. हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है. हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए हैं. देश में तेजी से प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है. अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज का समय हो गया है तो आप ये तीसरा डोज जरूर लें. अपने परिवार के लोगों को, खासकर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाएं. हमें हाथों की सफाई और मास्क जैसी जरूरी सावधानी भी बरतनी ही है. हमें बारिश के मौसम में आसपास गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी आगाह रहना है. आप सब सजग रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसी ही ऊर्जा से आगे बढ़ते रहिए. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. चिखले कुमनीदादीन आयज एक खाशेली बसका घेतली जंय तांच्या बहुसंख्य वांगड्यांनी आपल्या कुमनीदादीत 1.03 लाख चौखण मिटर गार्डन प्रकल्पाचो प्रस्ताव न्हयकारलो. फकत 2 वांगड्यांनी ह्या प्रकल्पाक तेंको दर्शयलो. जाल्यार भोवमतान अशा प्रकल्पाची गरज कित्याक आसा असो प्रश्न करून निशेध केलो. आयकात. चिखलेच्या कोमुनिदाद वांगड्यांनी 1.3 लाख चौखण मिटर जाग्यार गार्डन करपाचो प्रस्ताव न्हयकारलो कारण ताच्या बहुसंख्य वांगड्यांनी ताचे आड मतदान केलें. खंयच्या प्रकाराचें गार्डन प्रस्तावित करतात वा ताचे फाटल्यान आनीक खंयचो हेतू आसा हें लेगीत तांकां खबर ना अशें तांणी सांगलें. खास करून जायत्या वांगड्यांक स्वता जमीन वापरूंक मेळना तेन्ना इतलें व्हडलें गार्डन कित्याक जाय असोय प्रश्न वांगड्यांनी उक्तायलो. Agenda was for the purpose of developing a garden in a vast area. कितले square meter? In the survey number 4/1 of Shikolna Comunidad, wherein they have proposed to the tune of 1,03,000 and odd, just for the purpose of a garden and a commercial project and some plots. हो proposal कोणे हाडिल्लो? It is see from what we have got to know from social media, from what we have heard, it is for a grand big project, but the managing committee says that it is their proposal, so we accepted in the sense they are whatever they had to say, but it was blankly rejected by the the Comunidad of Chikolna, by all the members. Only 2 members are in favor and the rest were not in favor of the project. कितले member present आशिल्ले आज? There must have been at least about 22 members or something. Okay. Only 2 members were in favor. Today there was a special meeting because of the proposal that was put for some garden. What garden we do not know in Shikolna, and 1 lakh square meter land we came to know it is wanted for the garden. Why do we need 1 lakh square meter land and for what? We want to know. Members are not getting any plots for so many years. We are not RDHA or anything like that. We are shareholders for generations and we are not getting any interest in this, and the plots are just going for other people. So we need to know why the garden and for what such a big land of 1 lakh square meter. What is the agenda behind it? That's why we had the meeting today. 1 लाखाच्या वयर गार्डना खातीर हो प्रपोजल घातलो कोणे? The committee members have just proposed it, but nothing is finalized until the members decide. Okay. Without the members saying yes, nothing can go ahead, neither the government, because it is community land and it belongs to the community.
So government is not a member of the community land, right? So it belongs to us, and we are not getting any plots, and plots are just going and being bought illegally. तो कित्या खातीर म्हणून गार्डन कोण डेव्हलप करपाक सोदताले आतां? We don't know who is going to develop the garden, but the proposal is out. कोमुनिदादाच्या जमनीत जायतें अतिक्रमण जालां आनी अशें अतिक्रमण काडून उडयल्या उपरांतच कोमुनिदाद अशा प्रकल्पांक परवानगी दिवपाचो विचार करतलो असो आरोप चिखले कोमुनिदादाचो वकील महेंद्र साळकारान केला. आयकात. गार्डन ते कितें करपाक हें कोणाकूच खबर ना. जगसपाक कशें तशें आसतलें काय? ना हे डिफरंट टायप कितें आशिल्लें खंय कळ्ळें. पण जो पर्यंत आमकां लँड मेळना न्ही, म्हणजे मेंबर्सांक प्लॉट मेळना न्ही, तो पर्यंत कोणाकूच आमी दिवचे ना. कितें सगळें नाल्यार गोवोरमेंटान सगळें एन्क्रोचमेंट मोडून उडोवचें. ओके, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, आमकां तुमी लँडूय दिनाकात कळ्ळें. पण सगळे जितले पळय एन्क्रोचमेंट आसा न्ही ते पयलीं मोडून उडोवचे आनी मागीर तांच्यांनी जायते करचे म्हणजे आमचे कडेन लँड असोच मेळपा ना. गोवा 365 खातीर चिखलेच्यान हिरू महाली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतांत सध्या अग्निपथ येवजणेचो विशय बरोच गाजता. जायते लोक ताचो निशेध लेगीत करता. पूण अग्निपथ येवजण खाला प्रशिक्षण घेतिल्ल्यांक मर्चंट नेव्ही नोकरेक पयलें प्राधान्य दितले अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें. शेनवारा मडगांवां गोवन सीमॅन असोसिएशन ऑफ इंडियान रवींद्र भवनात तारवट्यांचो दीस मनयलो. ह्या निमतान मुखेल सोयरो म्हण श्रीपाद नायक, भाजपा फुडारी नरेंद्र सावयकार, फातर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आसले. गोंयचो समाज मुखार व्हरपाक तारवट्यांचें लेगीत व्हड योगदान आसा. जेन्ना ते बोटी वयल्यान परत येतात तेन्ना आमी तांकां बरे तरेन येवकार दिवपाक जाय. ते भायर तांकां फावो तो मान दिवपाक जाय असो उलो फातर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मारला. आयकात. One thing is that there is less appreciation for seafarers in civil society because civil society is not aware. So the seafarers have a problem of perception की लोकांक कळना की बाबा तांचो रोल कितें. समाज गोंयचो समाज फुडें व्हरपाक सीफेररांचो रोल कितें. एसेन्शियल गुड्स जे मेळटात ही कोविडाच्या टायमार पसून मेळना, जे आमचे MUAचे रिप्रेझेंटेटिव्हान उलयलो. It's because they didn't leave the ships and go. नाजाल्यार सगळे पाराक पडपाचे, सगळे पाराक जाल्लेच पूण भुकेल लोक मरपाचे. हें हाजे खातीर म्हाका दिसता चड करून लोक प्रतिनिधी आमी आनी आमचो आतां श्रीपाद भाऊ युनियन मिनिस्टर ऑफ शिपींग आहा. सो वी वील हॅव टू गो अ लॉंग वे टू सी दॅट seafarers get the regard and the respect that is due to them. ताजे खातीर सीफेरर असोसिएशन हे गोवन सीमॅन असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणून जे डिक्सनान आनी फ्रँकान फुडाकार घेवन ऑर्गनायज केलें. हांकां रिकॉग्निशन दिवपाची गरज आसा. Or for those who make the Agnipath scheme? Yeah. The Navy जी आसा पळय न्ही सगळी हांकां हे जाल्ले नंतर कोर्स जाले तरी तांकां परत जॉब दिवपाक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत दिवपाक तयार आसा. बट सगळे एकोमोडेट जातले हीच तरेची कॅपेसिटी नेवीची आसा आनी नेवींतले सगळे आपल्या आंगार घेतलेले आसा. कितें आतां जायते मर्चंट नेवी जे आसा ते कोर्स केल्लो आहा तांकां जॉब मेळना. हितूंतले कितें मरीलायन कोर्सीस जे पळय आसा म्हणजे हाये जे कितले ते ट्रेन वतले न्ही आतां जे अग्निपथांक जे ट्रेन जातले तांकां प्रायोरिटी आसतली. न्ही आतां जे पूण पळय मरीटायम जे पळय इंजिनियर्स जाले ट्रेन टॅक्निशियन्स जाले दे आर सो मेनी प्रकार आसात. अच्छा, तांचे खातीर कितें हें आसा वॅकन्सी वाडोवपाचो एक उपाय आसा ते आमी सांगूया. एक सगळ्यांक बरोबर वचय न्ही हे ट्रेन जातले हांकां तुमी ट्रेन करता 4 वर्सां बट तूं म्हणटा तो विशय उरतली तांकांय बरोबर चान्स मेळपाक जाय. आमी सदांच तुमच्या बरोबर आसात. तुमचे सगळ्यांचे प्रश्न आसात तुमकां सपोर्ट करपा खातीर म्हणून आसात, ते प्रश्न सोडोवपा खातीर म्हणून आसात. आमी सदांच तुमच्या वांगडा रावतले आनी त्या खातीर तुमचोय सगळ्यांचो सपोर्ट आनी मोग असोच सगळ्यांच्या आमच्या फाटल्यान आसचो अशें मागता. I have given one agenda before also myself and Captain Arun President. We have submitted one proposal, Honorable Minister. तो मंत्री जी वो हमारा जो इनकम टैक्स का मुद्दा है जो कि कोविड टाइम में सीफेयर जो है उनका जो एनआरए नहीं हुआ था. They could not win on more ships. So वो हमने I think 2-3 महीने पहले दिया था आपसे
So I would request you to take this matter also with the government of India. And I promise you, we will open MUA office, licensing office in Goa also. If you have 10,000 seekers. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. आयज आनी फाल्यां परतून राज्यांत आकांताचो पावस पडपाचो आशिल्ल्यान IMDन 27 तारीख मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. त्या उपरांत पावस मातसो उणो जावपाचो आशिल्ल्यान येलो अलर्ट जारी केला. मजगतीं चडावत आनी उणें तापमान अनुक्रमान 27 ते 23 डिग्रीच्या लागसार उरतले. पळयात. राज्यांतले चडशे तालुक्यांनी फाटल्या 1.5 सप्तकात घोग्यांनी पावसाची नोंद जाली. आयज आनी फाल्यां तो तसोच घालून घेतलो असो अदमास आसा. IMDन मात ताचे उपरांत 30 तारखे मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. पूण राज्यांतल्या कांय वाठारांनी 30 तारखे मेरेन चड पावस पडूं येता. चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. आयज फाल्यां राज्यांत ऑरेंज अलर्ट. 28 ते 30 जून मेरेन राज्यांत येल्लो अलर्ट. कांय वाठारांनी हलको, कांय कडेन घोग्यांनी पावसाचो अदमास. चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.